मलेरियाच्यो केसीस वास्कोन फॉर्च्युनेटली ना खंय शेपड एक केन्ना मेळटा अशी मलेरिया वास्कोन प्रेवलंट ना. डेंगी केसीस वास्कोन आसा आनी सद्या पावसाळो तातूंत आतां मातसो कमी जास्त प्रमाणान जसो पावस पडलो न्ही की तें उदक स्टॅग्नेट जाता आनी ताका लागून उरता. पूण बेजीक प्रॉब्लेम वास्कोचो इरेग्युलर वॉटर सप्लाय. ताका लागून लोकांक वॉटर स्टोर करून दवरचें पडटा बॅरलांनी आनी तातूंत ब्रिडींग जाता मॉस्किटोची. एडीस इजिप्टाय म्हणटा पळय जो डेंगीचो स्प्रेड करपी मॉस्किटो आसा तो प्रेवलंट आसा वास्कोन आनी ताका लागून डेंगी स्प्रेड जाता. आनी लोकांनी मातशी कॅर घेवंक जाय की एका विका वयर उदक एक्युमुलेट जावंक दिवंक जायना. कितेंय बॅरल आसा हें आहा तें रिकामें करून सारकें सुकोवन परतें नवें उदक भरलें जाता जाल्यार तातूंत हें जायना. पूण विदीन 7 days दे हॅव टू क्लियर इट. दोतोर खंय तरी प्रायवेट लॅबान बी चॅक करता तांचो रिपोर्ट बी गव्हर्मेंटाक मेळटा काय? हय, प्रायवेट लॅबांतलो रिपोर्ट आमचो स्टाफ वचून कलेक्ट करता नाल्यार ते आमकां कळयता आनी आमी त्या प्रमाणे एक्शन घेता. सर अंदाजे आतां कितलो सुमार फिगर आसा डेंगूचो, म्हणजे वाडटा काय स्टेडी आसा काय? आमचे कडेन येता त्यो NS1 केसीस म्हणजे त्यो कन्फर्म्ड केसीस न्ही, सस्पेक्टेड. हय, सस्पेक्टेड केसीस. सो कितें जालां सादारणशें पळयत जाल्यार आतां पेले वर्सा सामको एकदम खूब प्रमाणान डेंगी जालो, त्या मानान पोरूं आनी अंदू कमी आसा. दोतोर खंय तरी म्युनिसिपालिटीक घेवन तुमी कितें अवेरनेस कॅम्प करपाचें आसा जावं फ्युमिगेशन ड्रायव्ह बी कितें करपाचें आसा, कितें स्टेप्स घेवपाचे आसा? अवेरनेस पळय आसता न्ही ती आमची चालूच आसता. आमचे स्टाफ अवेरनेस, आमचे ते एक्सटेंशन एज्युकेटर, हेल्थ एज्युकेटर अवेरनेस चालूच दवरता. आमचे डॉक्टर जंय स्कुलान विजीट करता किंवा अंगणवाडीन विजीट करता तेन्ना ते अवेरनेस टॉक्स दितात, IEC म्हणटा ताका. दुसरें म्हळ्यार फ्युमिगेशन बी कितें? फ्युमिगेशन. जर केस जाली न्हय जाल्यारूच आमी फ्युमिगेशन करता, म्हणजे तो फॉगिंग म्हणटा आमी ताका. ओन्ली इफ देर इज अ केस. नाल्यार पूण ताजे परस चड इफेक्टीव कितें दीस पळय हें फ्युमिगेशन आसा म्हणजे फॉगिंग दॅट इज इफेक्टीव ओन्ली अगेन्स्ट एडल्ट मॉस्किटोज. आनी आमचें टार्गेट कितें आसता, एडल्ट मॉस्किटो जावंकूच दिवपाचें ना. एट द लार्वल स्टेजूच तांचेर एक्शन घेवपाचें. ताका लागून आमी एंटी लार्वल एक्टिविटीज करता, स्प्रेईंग करता आमचो स्टाफ वचून. खंय उदक एक्युमुलेट जालां शक्यतो व्हड ते रिसेप्टेकल्स बी एम्प्टी करपाचे ट्राय करता, पूण एम्प्टी करपाक तांकां शक्य ना जर जालें जाल्यार स्प्रेईंग करता तातूंत. आमचे रायट आतांच न्हय, रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द मनसून, म्हणजे जेन्ना ते वयर काडून हें करता न्ही, सिजन तांचो ऑफ जावंक पावता तेन्नाच आमी तांकां अवेरनेस करता, तांकां लेटर्स धाडटा की कॅनो तुमी कवर करून दवरपाचें किंवा तातूंत कशेंच उदक एक्युमुलेट जावंक दिवंक जायना. बिसायड तांचे टायर आसता, ते टायरां बद्दल तांकां एक तरी टायर तुमी भितर काडून दवरा, कवर करून दवरा, किंवा तांकां सारके होल्स घालून भितर उदक व्हरूंक जायना. हाजे खातीर ते आमकां कॉपरेट करता. दोतोर बाब खंय तरी कितले जरी हेल्थ डिपार्टमेंटान हें केलें, स्टेप्स घेतले, खंय तरी पब्लीक जबाबदार आसा, तांकां कितें मेसेज आसा तुमची? सामकी पब्लिकाच्या सपोर्टा शिवाय आनी पब्लिकाच्या कॉपरेशना शिवाय हेल्थ ते एफर्ट्स पूर्ण जावंक शकत ना. पब्लिकान आमकां कॉपरेट करपाकूच जाय. खुबशे प्रमाणान लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां पॉझिटिवूच आसा. 1-2 कडेन लोक मागीर ते पूण बॅरल एम्प्टी करपाक बी प्रॉब्लेम करता, पूण तांचोय परिस्थिती अशी आसता की उदक केन्ना येत म्हूण सांगून वचप बी. आय डोंट ब्लेम एनीवन, पूण तरी सुद्दां लोकांचो एफर्ट्स आनी कॉपरेशन आमकां जाय आनी ते आमकां खुबशा प्रमाणान मेळटा. बिसायड्स दॅट आमचे लोकल जे रिप्रेझेंटेटीव आसा ते आमकां सारकें कॉपरेट करता. ताजे बद्दल कांयच हें ना. जावं MLA जावं कावन्सिलर्स आर व्हेरी कॉपरेटीव. म्युनिसिपालिटी दे सपोर्ट अस ड्युरींग आमचे टायर ड्रायव्हा वेळार ते आनी आमकां व्हेहिकल दिलें, तांणी आमकां आपले वर्कर्स दिले, त्या बद्दल कांय हें ना. पूण जनरल पब्लिकाचें पार्टिसिपेशनाची सामकी गरज आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.